अनाधिकृत बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर नव्या अध्यादेशाचो विचार सुरू आसा. बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवाय जातली. रस्त्यांच्या आनी महामार्गाच्या कुशीक बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लीं बांदकामां लोकांनी स्वता काडून उडोवची म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी सांगलां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आज टोटली परत एकदा सगळ्या मिनिस्टरांना बरोबर मिटिंग आशिल्ली जेणेकरून गोंयाचो पुरो जो हायकोर्टाचो जो इश्यू फॉर हेच्या खातीर जाता सांगता आसतना एक 2-3 गजाली हेल्थ फोर्ड कोणाकूच इलिगल कितेंच करपाक मेळपाचें ना. त्याच्या खातीर बोथ द कॅरेक्टर बीन एक्ट ताणें आपले नंबर आनी एक्टिवेट केला जेणेकरून हायकोर्टाचे असे डिसिजन कंट्रोल जावतले. आणि दुसरी गजाल जी आसा पळय हे गव्हर्मेंट इरेग्युलर असलेले रेग्युलर करपाच्या विचार दिन आसा. त्याच्या खातीर मागीर ते प्रोविजन असतले किंवा आपल्या ओन प्रॉपर्टीज असतले ते वेरियस इश्यूज आसा. ओके ते करपा खातीर आमी नवीन ऑर्डिनन्स किंवा बिल हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. बट ताज्या पयलीं आमी हायकोर्टाक कितें कॉम्प्लाय करपाक जाय पळय ते हायकोर्टाक कॉम्प्लाय करतले. हायकोर्टाक आमी इंडिया सामकें जे इलिगल आसा ताजेर एक्शन आमी घेवपाक सरकार तयार आसा. सो दॅट तेजेर एक्शन विद्यार्थी जातली. पण इरेग्युलर आसा पळय ते रेग्युलर करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न. आणि रोड साइड एन्क्रोचमेंट आसा रोड साइड एन्क्रोचमेंट ह्या फुडें एक्वायर्ड रोडान आहा पळय न्ही रे ह्यो एन्क्रोचमेंट करपाक मेळच्यो ना. आनी एक्वायर्ड रोडाच्या प्रॉपर्टीज जर आसत जाल्यार लोकांनी त्या स्वताहून काडचे. माझे म्हणणे ऑफिसरांक कितें एडवायस दिलेला एडवायस सांगला की रोड साइड एन्क्रोच आमच्या प्रॉपर्टी जर एन्क्रोच केला जाल्यार ते काडा म्हणून. एक्वायर्ड रोडाचेर करून मेळचे गव्हर्मेंट एक्वायर्ड रोड आसत जाल्यार ना मेळचे. इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट तुमचो कितें एरर बारीकशी आसली करेक्शन केले जालें तें